फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कशें आहात तुमचं आज जालें 7 o'clock आनी मातशें हालीं न्हू प्रिंसनाची फर्स्ट बर्थडे सो तेका लागून मातशें रेडी कोत्तालीं सगळीं आयज मातशें प्रिपेरेशन कोत्ताय न्हू सो हेचें सरपोतेल बी कोन्न केलां दाखयता तुमकां ओके सरपोतेल आहा रेडी कित्याक तें मातशें 2 दीस पयलीं केलें जाल्यार बरें लागत न्हू हेचें प्लेट दवरलें रेडी वॉश केलो हांवें तुका काल वॉश करून दवरलें मागीर तितूंत टिश्यू पेपर बी घालूं जाय आनी हिंगाय सान्नां करपा तांदूळ घालून दवरलो फुगो मागीर रातीको करपा तें घालून रातचें मागीर वांट्टोलें सांजचें कित्याक हाल न्हू तें मागीर रातीको लेट कोत्तोलें सो तें केलां चोया जाता येयलें बरें कित्याक केन्ना फंक्शन हा जावं करूंक गेलें न्हू तर पिड्या जाता गेलें सो कोत्ता ट्राय कोत्ता जालें जाल्यार तेका लागून थोडें घायलां आनी मागीर च्या बी पिता हांव आनी बाबा बी उठयता तेका इस्कोला धाडपाक न्हू आनी मागीर मेळटा तुमकां मागीर दाखयता तुमकां कितें कितें कोत्ता तें रेडी ओके चल मागीर मेळची थंयच च्या बी पीन येयली तोय उठोलो बाब उठोलो तोय पिलो च्या आनी आयज आनी आपणा काल म्हाका हें हाडलेलें हॅरिबो हाडलेलें आपूण क्लासीन दिथी व्होरोन ब्रदरागे बड्डे म्हणून दिथी सो बरो एक्सायटेड सो तेका मागीर काल हॅरिबो हाडून दिलें हांवें तो हाडून दितलो रोकडो हें कोता मागीर मेळटा तुमकां रेडी कोत्ता थोडो ओके चल हें दाखयता फ्रेम्स आहाय आमगेल्यो फोटो घालून दवरलो आहाय तो सगल्यांक गेले बच्चा पाटी थंयसर मुगे मदर इन लॉ आनी फादर इन लॉ ते मुगे घोवागे भयणी गेले हें व्हडले भावा गेले घोवाचे आमचो पियसन हें व्हडले भावा गेले हें म्हाजे भावाचें ओके आनी हो प्रिंसनागे फोटो न्हू चेंज करपा जाय तो पयली फोटो सो आतां तेगे न्यू काडून तो घालपा जाय तेन्ना तेगे फोटोज ऑर्डर केलो आहाय सो ते येवपा ते म्हाका सगळे 1 to 12 months ते घालपा जाय न्हू सो तितूंक येतोले तेगे तितूंक घातो हांव तेका एक्चुली ते भाशे जाय आसलोले पियसनागे आहा तेशे कोन्न बट मुगो आतां कितें रेड कांय भाश ना बट दुसरी आहा चोय आतां हें कोत जाल्यार घालपाचो ना तेगे नॉर्मल दुसरो आहा तिचो घातोले आनी मागीर मेळटा तुमकां चल हाय शे come for my birthday say tomorrow come for my birthday tomorrow Ritsu हाय काल आनी केस्सो न्हिदना राती कोणी आवय बाबा रावता म्हाका सरपतेला भाजून जाय आसलो न्हू काल 12 न्हिदोलो तो तेका अशें कितें आहा म्हूण कळ्ळें न्हू कितें अशें करून दिसता न्हिदना बेगीन आनी हांव आनी तो काल घोवानी हॉलिडे घायलो आसलो न्हू तोय घार न्हू काल सो तो बी आसलो आनी सारको कुस्तां कोता न्हिदो वचना मागीर तेशें दोन केलें सगलें 12 न्हिदोलो तो सारको रातचो सकाळीं उठोलो न्हिदना आपूण आतां पार्टी बॅग कोत्ताय हांवें जाल्यार आतां कोनाका इस्कला वयतो न्हू तो इस्कला वच म्हणल्यार मागीर यो आनी मागीर इवनींग कोरया म्हणलें तेका सारकें येदो काय ते गायल्या पुरो जाताय बॅगा चोय कितें कसो दित तो येसनूय गेला इस्कला ते गेले आनी हांव मातशें आतां चटणी कोता तुम जाणा न्हू रेसिपी आहा ती सो ती आनी दाखोवपा ना तुमकां चटणी कोता कितें हाल सँडविची लावपाक चटणी जाय सो ती रेडी कोता शाकुती शाकुती करता न्ही सो तेका तें सोय बी वांटून हांव धुता आतां मातशें कुकरा आवाज येतलो ओके अशें बाबागेलें जेवण दवरलां तो न्हिदोलो आतां म्हळ्यार हांव फास्ट फास्ट करून कोट्टोलें मागीर मेळटा तुमकां ओके तो चिकना मात खातो तें कितें जालें
पिक्चर हाड पिक्चर वचय मातसो हांसतो रे बरें सिरियस कितें रे ते प्लेटी न्हू हें घाता टिश्यू घाता एंड दोते रेडी करून दोता हेल्प कोती म्हाका सो मागीर मेळटा ओके जालें आतां मॅरिनेट करपाक दवरलो आतां फ्रिजीन दवरता मॅरिनेशन मिन्स तेका मसाला लायला सो आतां मॅरिनेट जावपाक दवरता बरें जावपा सो आतां तेका क्लीन लायताचे आनी मागीर फ्रिजीन दवरतलें मागीर लेट करतलें रातचें सो हें चोणे घाता रातीको फुगोंक घायलोलें बरें फुगले आतां ते उकोवन दवरता मागीर इजी जाता न्हू काम मातशें उकडून दवरता तूं कितें आतां घातरी चॅक कोता जालें जाल्यार जालें तें उठ कुकरान घाता मातसो न्यू असो म्हाका तो कोणा लायक सिटी बी कोणाय तेजेर तो मातसो सायलंट आवाज करना तो सायलंट मोडा स्पिकर तो सॉरी कुकर सॉरी सो तो घाता आतां तेका घालपा लायला मागीर तें कोता सिटी काड तेज्या थंयचे घायले चण्यान ती पोटली कोन्न घायले सगळें कालाफूर मिरयां बी आनी तिकी बी सो त्या सिटी मारता सो आतां जेन बी जाल मुगेलें आनी हांवें म्हळ्यार आतां तो बाबूय न्हिदलो तेका घायलो न्हिदो तेकाय लायलें जेवण आनी हांव म्हळ्यार आतां शाकुती करपा येयलो मागीर हांव म्हळ्यार आतां बेश्टें क्लीन कोता आनी दवरतलें मागीर म्हाकाय मातशें इजी जाता न्हू मागीर तेका कातून दवरना हांव कितें कातून दवरलें म्हाका वास जाता आनी वास मारता कांदे सो बेश्टें क्लीन कोता आनी दवरता आनी मागीर इजी जाता मागीर हें कोता ओके चल मागीर मेळटा हां हें कोता आनी मागीर सगळें अशें करून कान बांद सगळें क्लीन करून जालें न्हू सो बाबूय न्हिदलो म्हळ्यार बाथरूम मातशें क्लीन करतलें तें मागीर वखदार जायना तें मागीर चड म्हाका चड स्ट्रेस जाता तशें करून जायना जालें काम सो आतां मातशें हांव तें कोता आनी टॉयलेट बी क्लीन कोता आतां मातशें मागीर मेळटा तुमकां आतां मेळटा तुमकां पियेसून आतां येयला हायस क्लासान आनी सगळें टिफिनां सांडून येयला बनाना बी घायलो ते शिंगेन येयला आपणें पोट भर आतां तेका जेवण घाता जेयता सो मागीर जेयता आनी मागीर आतां डेकोरेशन्स बी करूं जायना मागीर दाखयता तुमकां मागीर मेळटा सो आतां न्हू पियेसून पार्टी बॅग पॅक कोत्थें ओके सो म्हाका कोणाक खंय आपोण कोत्थें एस ओके बरें सो तेका मातशें हांव गायड कोरतलें कितें कितें घालपाचें सांगतलें तेका ओके मागीर मेळटा तुमकां
त्याचे रेडी आहे पार्टी बॅग्स. आय थिंक स्टिकरचं लाव पावलं हिंगा. थँक यू फॉर कमिंग फॉर माय पार्टी. जस्ट शो हाव इट लुक. त्यांचे अशी कोणती एक एक स्टिकर काढ लावपा त्यांची. सो हे रेडी कोत्ताय सगळ्यांना गंदोताय थिंग जागेर आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके वय रे भायर वचून नाही. बरोबर हे कर डिप कर भितर सारको. टर्न कर ट्विस्ट कर आनी हे कर सोड. बरें दिसता. हे बरें दिसता धाकटे ते तेशे वयताय रे ते. सी प्रिंस. चड स्टिकी आहे शायद है ना. स्टिकी लाईक एशको फूट नाही. सी सी सर चिकन पॉक्स आले. शी आखे हे कर नाका. Don't put it for your face. What are you doing? चणे बरे झाले. चणे सॉफ्ट झाले सारखं सॉफ्ट झालं. हांवें कितें केलें म्हाका उगडासून हांवें चाण दवरली आनी ते रोखयले हो देव तो गेले सकल. आतां बेबी काळ्यारी चाण हांवें तेजेर दवरली. सो आतां हांव तें हें कोतां ड्रेन उदक हें काडटा जेन्ना भितर हाकेन लाळ जातली. आतां इल्लीशी न्हू चाव पिता. ओके चाव कोता आनी मागीर पोत मागीर स्टार्ट कोता परते. तें टायर्ड आसा तो मातसो घुव मातसो ते फोटो काडपाक गेला. दोन मातशें तेणें ऑर्डर केलो आनी ते तितून 2 मिसींग आहाय. सो ते चोयत थंय मातसो टेस्कोन गेलोलो थिंग काण येता खबर ना बॉन्डूय जालें जाल्यार. सो चोयत थंय तो. सो च्या पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके जालें थंय. लाव एक काड रे. एक काड दी म्हाका. तुवें घातना सो फाटलें तें हें करपा आलो न्हू डेकोरेशन तें केलें ना कितें चड भार मारलो जालें. मागीर टेंट मागीर सकाळ हें जाय मागीर केलें. सो हाल सकाळीं कोताय. सो मागीर तुमकां सोमतें फायनल लूक हाल्या दाखयता सकाळचें कोत्ता जाण. ओके सो बाबा मातशें जेवण लायतालें ताका न्हिदोन धाडटा कित्याक म्हाका मातशें उलो आहा तें न्हांदू जायना. सो मागीर मेळटा तुमकां. ओके मातशें छोले कोरपा येना स्टार्ट कोत्ता आतां कित्याक म्हाका ती सान्नाय करूं जाय. सो तें वांटून बी आतां मातशें फर्मंट जावपा दवरलो आहा थिंगा. सो मागीर कोत्ता स्टार्ट कोत्ता आतां तें छोले होणमाता. ओके सारके टायर्ड जाले. ओके सारके आमगे सर पाय बी दुखोन येयले सारके. ईद येता एक सायडी आज जाला 1 o'clock रातीचे आतां आनी सगळें जालें आतां.
शाकोती बाईट सगळी केली. पुलाव मातशें हॉण बी मान दवरता हाल मागीर फास्ट जातो ना सकाळचें. सो सकाळच्यान हाल कांय ना म्हाका हाल ही सॅलड करपा आहा तें. आनी आतां सगळें मॉप बी मारपा जाय आतां तें मारता आनी हांव पळयता मागीर जेयता मागीर न्हिदोता. हाल सकाळीं उठोचें 8 o'clock मीस आहा. सो हांव हिंगा न्हू मुगे हो आतां मुगे हो व्हिडिओ हिंगा एंड कोता. सो तुम तरी मुगे व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. तुम न्हू मुगे व्हिडिओ चोयताय जायतसा म्हणल्यार म्हाका सबस्क्रायब कोण प्लीज म्हाका सबस्क्रायब कराय. तुम म्हाका सबस्क्रायब केलें जाल्यार म्हाकाय मातशें मोटिवेशन मेळटा आनी करपा व्हिडिओ आनी हें करपा. So please mark subscribe kore, okay? And till then, take care. See you all in my next video. Bye.